मार्काचे सुवार्तेंत बापायन दुये खातीर जेजू लागीं पोरातचें आमी आयकलां. आवयन दुये खातीर पोरातचें आमी आयकलां. आज बापायन पुता खातीर पोरातचें आमी आयकता. सुवार्तेंतल्या सविस्तार तरान सोडवून सांगलेल्या भुरग्याचे पिडे वर्णनांत त्याच्या भुरग्यान सोंसुल्ले कश्ट स्पश्ट जाल्यात. अशें मोन्या देवसाऱ्यान त्या भुरग्याची केल्ली वीद वावळी कोणाचेय काळीज कडयत. आयचे सगळे सुवार्तेंत भुरग्याच्या बापायन जेजू लागीं आपल्या पुताक कांयपुणी साद जाल्यार गूण कर्ण आपणाचेर दया दाखोवन पाव म्हणून विचारलेल्या वेळार जेजूची जाप सोंपी आनी स्पश्ट. जेजू ताका सतमानतेल्याक सर्व संगती साध्य म्हणालो. आतां भुरग्याच्या बापायन जेजूक दिवची जाप आयचे सुवार्तेचो सारस म्हणयत. ताची प्रतिक्रिया जापूय वय आनी एक मागणेय वय. तो म्हणटा, सतमानता धनिया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आदार दी. सोम्याचेर विश्वास मनशांतय आसूंक जाय तो वर्तो मनोभाव तरी ताका आमी सत मानूंकय ताणेंच आमकां ताचो आदार दिवची गरज आसा म्हणून सुवार्तेकारान त्या बापायचे जापींत कळीत केलां. आमी ताका सतमानच्याक ताची मजत गरज आसा म्हणचेय सतमानच्याचो प्रमुख वांटो. ये अविश्वासी संत ते म्हणून जेजून सुवार्तेंत कोणाक आपयलें तें सांगूंक सलीस न्हय. भुरग्याच्या बापायक गी, देवसार दवंडावंक चलवल्ल्या आपल्या शिसांगी, वा तर्क करनासल्या शास्त्रींगी, वा लोकां जोम्याक गी म्हणलें सुवार्तेंत स्पश्ट ना. सारकें पळयल्यार एक वा आनी एक रितीन आमी सर्व अविश्वासीस. पूण खंयच्याय आश्चर्याक वा दैवानुभवाक विश्वासा शिवाय दुसरो मनोभाव उपकारना म्हणून सुवार्ता आमकां स्पश्ट करता. बापायचें भुरग्या खातीर मागणें भावार्थाचे नदरेन न्हय केवल एक प्रेरण बगर एक मॉडेल वा आदर्श.